नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. विदेश मंत्री एस जयशंकर आणि अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांचे मदीं आयज नवी दिल्लीत साबार मुद्द्यांचेर भासाभास जाली. दोनूय पक्षांनी भारत आणि अमेरिका सामरीक भागीदारी म्हत्वाची आशिल्ल्याचे सांगले. ही भागीदारी व्यापार, उर्जा, मोबिलिटी आणि क्षेत्रीय सुरक्षेच्या मळार खास आशिल्ल्याचे वैश्विक सामरीक भागीदारी आसा जी खोल सहकार्याचेर आधारित आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगले. दोनूय देशांच्या संबंधांचो पुराय संवसाराचेर प्रभाव पडटा आणि कांय वाठारांनी तांचे हित सारकेच आसा अशें मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगले. दोनूय देशांनी आतंकवाद सोंसला आणि दोनूय देशांचो ह्या विशयाचेर एकाच तरेची मतां आसात जी येता त्या काळात आतंकवादाक फुडो करपाक रूपरेखा थारायतली अशें अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांणी सांगले. केंद्रांतले नरेंद्र मोदी सरकार फुडल्या वर्सभरात कोसळटले अशें वक्तव्य काँग्रेस फुडारी आनी लोकसभेंतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्या उपरांत भारतीय जनता पक्षान राहुल गांधीचेर वक्तव्यातल्यान पलटवार केला. राहुल गांधी दंगे घडोवन हाडून आनी अराजकतेचे वातावरण तयार करून केंद्रांतले नरेंद्र मोदी सरकार उडोवपाचो यत्न करता असो आरोप भाजपाचे फुडारी संबित पात्रा हांणी केला. जिस प्रकार से दंगे करवा करके, जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, कल के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कोई उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया. कहीं न कहीं राहुल गांधी और उनके आका माने सोरोस और जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जहां ये 60 करोड़ रुपए खर्च करके 54 देशों में गए थे, इन सब आकाओं के साथ बैठ करके भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, भारत में अराजकता कैसी लानी है, उसकी जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग का कहीं न कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से. अस्तंत बंगालातल्या फलता विधानसभा सुवातेचेर 21 मे दिसा जाल्ल्या फेरमतदानाची मतमेजणी सुरू आसा. फेरमतदानाच्या वेळार 88% मतदान जाल्ले. आतां मेरेन जाल्ल्या मतमेजणेंत भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार दिबांशू पांडा 39,000 परस फुडें आसात. तृणमूल काँग्रेसीचे उमेदवार जहांगीर खान हे पयले फेरयेच्या मतमेजणे सावनूच फाटीं आसात. तृणमूल काँग्रेसीचे उमेदवार चौथ्या पावण्याचेर आसात जाल्यार कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार शंभूनाथ हे दुसऱ्या पावण्यार आसा. आतां मेरेन जाल्ल्या मतमेजणे वेल्यान फलता विधानसभा सुवात भारतीय जनता पक्षाच्या नांवार जातली असोच अदमास आसा. हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत फलता विधानसभा सुवातेचेर मतदान यंत्राच्या भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्ना मुखार टेप लावन लिपोवपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप आशिल्लो. वेबकॅम फुटेजा कडेन लेगीत घाळपणां केल्ली दिसून आयिल्ली. 60 मतदान केंद्रांचेर अशा तरेच्या घडणुकांक लागून फेरमतदान घोशीत केल्ले. फलता मतदारसंघात जनतेचे जैत जाला अशें भारतीय जनता पक्षाच्यो अग्निमित्रा पौल हांणी सांगले. ये आम आदमी का विक्ट्री है, फलता की माँ बहन का विक्ट्री है, गणतंत्र का, डेमोक्रेसी का विक्ट्री है. सर्गेस्त मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांच्या यादी खातीर 25 मे हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. हे निमतान केपें आंबोलीच्या इडन इको गार्डनांत प्रेरणा दिसाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे कार्यावळीत आदिवासी संघटनेच्या बऱ्या मागप्यांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचे अशें आवाहन आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी केलां. आदिवासी कल्याण खातें गोंय सरकार आनी उटाई संघटना हाच्या मदतीन जोड पालवान 25 मे हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयलो वता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 25 मे 2009 ह्या सालाक बाळ्ळी हांगा आंदोलन जालें आनी ह्या आंदोलनाक आमचे 2 तरुण म्हणजे मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हे शहीद जाले. आनी ताजे उपरांत जे आसा की ज्या प्रकारे की ह्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे त्यांच्या यादींतल्यान त्यांच्या प्रेरणेंतल्यान की आदिवासी खात्याक एक प्रकारचो आकार आयलो आणि आज प्रकारची सगळ्या प्रकारच्यो गोष्टी आज आमी ताचो लाभ घेता. आणि त्यांच्या यादी खातीर हो दीस आमी प्रेरणा दीस मनयता. त्यांचे बलिदान व्यर्थ वचचें न्ही. त्यांचे कडच्यान त्यांचे
यादी आसा त्यो परत परत तो आमच्या सगळ्या लोकांच्या हातूंत यादी उरच्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदर्शी नेतृत्वांतल्यान घडोवन हाडिल्ल्या वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचे फाटभुंयेर तरेकवार राज्यांनी हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचें थारायलां. हेच फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत वॉटर मेट्रोच्या माध्यमांतल्यान शाश्वत आनी आधुनीक उदका येरादारीची वेवस्था नव्या काळा खातीर तयार करप सुरू जाला. पुरायनियाळ अभ्यास आनी तांत्रीक परीक्षणां उपरांत गोंयांत यशस्वीरित्या वॉटर मेट्रो प्रकल्प चालीक लावप शक्य आसा अशें उदका येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. Here again we'll be meeting the central minister Sonawala Sahib आणि तातूंतल्यान we are so water metro is a big project for us and we want financial assistance from the center. It's because of that we will be proceeding with all our preparedness to the honorable minister. आणि आम्ही जे वॉटर मेट्रो सर्विसेस तांचे घेतिल्ले आसात आता तो DPR बी करपाचें काम दिल्लें आसा. कन्सल्टंट्स अपॉइंट जाले, रिपोर्ट्स आयले and the reports are in our favor because the honorable prime minister had said that we must go ahead with the water metros in few states and Goa has got the best of the feasibilities to have this kind of project. So आम्ही progress करतले. Within the month's time we will come to know. आमचे honorable chief minister will talk to the honorable minister for center आणि आम्ही आमची पत्रां आसा पळय मुख्यमंत्र्यांनी धाडिल्ली आसात. साखळीच्या रवींद्र भवनात गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह अभियान ग्रामीण उदरगत खाते हांच्या जोडपालवान 2 दिसांच्या पुरुमेताच्या बाजाराचें आयोजन केलां. ह्या बाजाराचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. आदले राज्यसभा वांगडी विनय तेंडुलकर, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये उक्तावण सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. पुरुमेताच्या बाजारात 40 परस चड थळाव्यांनी आपले मांड प्रदर्शीत केल्ले. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अस्तुऱ्यांक मजत करूंक तेच प्रमाण आपमजत गटाच्या माध्यमांतल्यान धंद्याची वाड करून अस्तुऱ्यांचें सशक्तीकरण सरकार करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. आम्ही फक्त म्हणजे महिला सशक्तीकरण हे उलयना, वुमन एम्पावरमेंट हो फक्त विषय उलयना तर तांकां खऱ्या अर्थात एम्पावर करपाचें काम म्हज्या सरकारात 7 वर्साच्या कार्यकाळात केला. आणि हांव पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळे कडेन वयता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता की प्रत्येक महिला भगिनी वेगळ्या कसल्या तरी बिझनेसाच्या माध्यमान म्हाका सदोदीत मेळटा आणि सांगता दोतोर तुझ्या RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मार्फत आपण लोन घेतले म्हणून हो बिझनेस सुरू करूंक शकले. आपण ब्युटी पार्लर सुरू केले, आपण आपलो व्हेजिटेबल बिझनेस सुरवात केलो, आपण आपले लस्सी पॅकिंग सुरवात केले, आपण आपले तांदूळ पॅकिंग आणि ब्रँडिंग करून विकपाक सुरवात केले. कोणी हरसाणे केले, वेगवेगळे बिझनेसीस आसतले जे कोणी इमेजिनूय करूंक नासले हे बिझनेसीस करपा खातीर सुरवात केले. म्हणून अशा पद्दतीन महिलांक फुडें काडपाचें काम आमचे सरकार सातत्यात करीत आसा. मोर्जे पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोर्जे हांच्या फुडारपणाखाला आयज घडोवन हाडली. ह्या ग्रामसभेत अतिक्रमण, पार्किंग वेवस्था, CCTV कॅमेरा, स्मार्ट मीटर, बांदकामांतली वाड अशा बऱ्याच मुद्द्यांचेर भासाभास जाली. गांवांतल्या मुखेल जोड रस्त्यांचेर CCTV कॅमेरा बसोवपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याची माहिती सरपंच विलास मोर्जे हांणी दिली. प्रोसेस चालू आहा. जे आयसोलेटेड पॉयंट आहा जंय कॅमेरा नासले, जे एक्सिडंट जाता आनी कळना कोणाची फॉल्ट, कितें जाता, चोरी जाता. ग्रामसभेक वारंवार ते लोकांचे प्रश्न आसता की CCTV मोर्जेक सगळी आसपाचे सगळ्या गांवांत, बिचार आसूं जावं ते इंटरनल रोड आसूं, गार्बेज हाडून कोण उडयता. सो ग्रामसभेक आनी पंचायत मंडळान अशें डिसिजन घेतलें की सगळ्या गांवांत ते CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करून जे जायना ते सोलर पासून करून कनेक्टिंग थंय बसोवपाचे आणि जे मॉनिटरींग मशीन आहा, डिवायस आहा तो पंचायतीन आसतलो. जर कितें जालें जाल्यार आमी आमचे कडेन तो डेटा आसतलो. म्हणून म्हाका दिसता ही बरी गजाल. पयलीं पण मोर्जेन जाल्या मोर्जे पंचायत म्हाका दिसता आमी हेच्याय फुडें आनी DRS म्हणून हें हाडलां ते ग्रामसभेक लोकांक डेमो दाखयतले. अशें करून खुबशे प्रोजेक्ट पायपलायनीन आहा. गोंय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस पुराय गोंयांत येलो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत बऱ्याच वाठारांनी जोगला आनी गडगडाट सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. सांजेच्या आनी रातच्या वेळार हवामानात अचानक बदल जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नागरिकांनी शिटूक रावचें अशें आवाहन केलां.
आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.